पास्कांचो तिसरो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी जेजूचें जिवनपण नीज घडीत म्हळ्या विशयांत नियाळूंक उलो दिता. क्रिस्तांव धर्म स्वप्नांचेर वा दर्शनांचेर स्थापन करूंक ना, बगर चारित्रीक मनीस जावन आसा जेजू जो मेलो आनी जीवन जालो ह्या भावार्थाचेर घडला म्हणलें स्पश्ट जाता. जीवन जेजू आतां महिमे बरीच जावन जीवन जाला आनी जेजू आपूण नीज देव आनी नीज मनीस म्हणलें आपल्या आपोस्तलांक दिश्टी पडच्या वरवीं तांचो भावार्थ थीर करता. जेजू आपूण मेस्साया प्रवाद्यांचें आनी पवित्र पुस्तकाचें संपूर्णता म्हणलें शिकयता. जेजूचें मरण आनी जिवनपण आमकां पातकांचे बोगसाणी हाडटा. देखून आपल्या आपोस्तलांक सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करूंक आदेश दिता. जेजूचें जिवनपण आमच्या जिवनपणाचो भरवसो म्हणलें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. तर जेजूचेर आमचो भावार्थ घट दवरून जिवनपणाच्या भरवशान जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवंत पेद्रू थोंट्या मनशाक जेजूच्या नांवान बरो करता. ही आश्चर्ये पळयल्ले लोक सगलो थंयसर जमो जातात. हो एक बरो संद्राप उपयोग करून लोकांक जेजू क्रिस्त नीज सोडवंदार देवाचो भाग्यवंत पूण जुदेवांनी ताका जिवेशी मारलो म्हणलें सत परगट करता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवंत जुवांव जेजूची बरी खबर परगटून म्हणटा आमकां पातकांचें बोगसाणें आसा. कित्याक आमकां आसा एक मध्यस्थ, तो बापा थंय आसा, जेजू क्रिस्त, ताका देवान जिवंत करून उठयला. तो आमची मात्र पातकां आपणाचेर घेना, बगर सगळ्या मनशाकुळाची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां देवाच्या सोडवणेक योग्य करता म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत लोक आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशयांत आनेक साक्ष दिता. जेजू जिवन जाल्या उपरांत परतून आपल्या आपोस्तलांक दिश्टी पडटा आनी ताच्या मिसावाचो उद्देश आनी शेवट तांकां कळीत करता. तर जिवन जेजू आपल्या आपोस्तलांक कितें सांगता तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पापा साहेबान, सर बिस्प साहेबांनी आनी तांचे संगी गवळीक वावर चलोवच्या सर याजकां आनी म्हणयाऱ्यांनी जेजूच्या जिवनपणाचें महत्व समजून सर भावार्थी परचेक जिवनपणाच्या बरवशान जिवंक प्रेरण दिशें तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जबाबदारेचे मनशां जावन जिवंक शिकय. देशांत शांती समाधान सर्व धर्मांमध्ये मायामोग आसाशें आनी सर्वांच्या उदरगते पासून वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, सर पिडेस्त प्रायस्त आनी घत आदार नातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशातावन फावो तो आदार लाभय. आमी सर तुजी भुरगीं म्हणलें समजून एकामेकाच्या गरजांत आदार जावन जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें मिशनरी पासून. विस्वासी बापा, सर मिशनरींक तुका समर्पिता. तांच्या कश्ट अडचणेंत सांगात लाभय. तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमले आम्हा सर्वांनी जिवन जेजूच्या स्पिरितान भरून फिरगस कुटुंबांत माया मोगान आनी शांती समाधानान जिवंक आमकां तुज्या शेगुणांनी भर. अशें पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान संवसारी जिवी जिवंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.